बाबा भयणीनो, तुमकां सोमेस्तां की आयच्या आराधनाक मोगाचो स्वागत पाठयता. जेजू आमचो सोमी आमचे सोबें तो आजर जाता. पवित्र येवकारिस्तां मरेपात तसो मोगाळ सांगात आमकां दिता. ह्या आमच्या सोम्याक मान करया. सोमी बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवें आसा. आमी सक्कडी उबी रावया, दिमी घालया आनी गावया कन्नडा गीत. आराधने ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ, ನೀನಾದ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ, ನೀನಾದ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. आमी सक्कडी आमच्या हात उबारया. जेजू सोम्याक थोडो वेळ आमी मान करन आमी अर्गां ओगळापाचे उलया आमी म्हणया. म्हज्या फाटल्यान तुमी सांगाता म्हणात.
ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, 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 ಯೇಸು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯೇ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯೇ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯೇ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯೇ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವೇ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವೇ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವೇ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವೇ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗಾಗ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸು ದೇವರೇ, ಯೇಸು ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿರಿ, ದಯೆ ತೋರಿರಿ. ಯೇಸು ದೇವರೇ, ಯೇಸು ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿರಿ, ದಯೆ ತೋರಿರಿ. ಯೇಸು ದೇವರೇ, ಯೇಸು ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ, ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. ತುಂಬಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹವುಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆತ್ಮನೇ. ದೇವನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 Hallelujah.
ಯೇಸುವೆ 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 ಯೇಸು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Bou sacramentante, bou pavitr sacramentan. Amche sove niz ani korosu azarasya Jesu somia. Tukam so namaskar. Tukam che aradan ami betaitam. Tuja amolik kudi rakta mari pat. Am kahariye klyanki ariye ka disha tum poshit kartai. Kursacha morna paryant. बापाक तूं कालतो जालोय आनी तुवें तुज्या कुर्सायल्या कुडीत तावन आमची पदकां वावयलीं आनी तुज्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या आमकां भलायकी दिवच्याक सोमया आमकां जिवीत दिवच्याक तूं कुर्सार मेलोय आमचे वयर आसो पदकाचो शिराप काण उडोवच्या खातीर तूं कुर्सार मेलोय तुझे गाय सोमया आमकां संरक्षण दिवचो एक अपुरबायचो जागो तुझे आमोलीक रग सोमया आमचे थंय आसची सर्व संवसाराची सकत वायटाची सकत देवसाराची सकत नासाची सकत काडचें एक अपुरू दिर्वें आमकां आयचे दिसा सोमया जेजू आमकां सगळ्यांक तुज्या आमोलीक रक्तान अभिशेक कर जेजू तुज्या आमोलीक रक्तान आमकां सगळ्यांक तूं पवित्र कर आमी जावन आसाव तुजीं भुरगीं सोमया आमी जावन आसाव तुजो लोक सोमया आमी जावन आसाव तुवें सोडयलेली परजा सोमया आमचेर तूं दया दवर आमचेर सोमया तुजी दया दाखय जर सैतानाची सकत वायटाची सकत आमचेर जोंपय मारता जाल्यार सोमया तुज्या भोव पवित्र आमोलीक रक्तान जेजू ही सगळी काळोखाची सकत आमचे वयली काड सोमया आनी आमकां गरजेचें बरेंपण दी आमकां गरजेचें समाधान तूं दी आमकां गरजेची बुजवण तूं दी आमच्या जिणेक गरजो बरवसो तूं दी सोमया तुजेर आमचो विश्वास आमी दवरता तुजेर आमची पातयणी दवरता अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू नमस्कार तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू आमी सकडी उबी रावया बाबा भयणीनो जेजूच्या नांवान आसा ती सकत जेजूच्या रक्तांत आसा ती अपुरबायची गूण करची सकत देखून गावया आमी अपुरबायचें गीत जेजूच्या नांवान जैत आमकां तें लाभता जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान जैतांकां तें लाभता हालेलुया जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान जैतान सैतान धांवता जेजूच्या रक्तान रावच्या वखदां सांगोड आमकां आडोवंक जेजूच्या कुर्सान जेजूच्या कुर्सान जैत आमकां तें लाभता हालेलुया जेजूच्या कुर्सान जेजूच्या कुर्सान सैतान सैतान धांवता
जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतराक जेजूच्या उतराक जैत आमकां तेला हालेलुया जेजूच्या उतराक जेजूच्या उतराक सैतानचे पडगावता जेजूच्या उतराक रावच्या वता सांगून आमकां आडाव सकता जेजू जेजू जेजूच्या उतराक सैतानचे जावन आसा जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान जैत आमकां तेलापता हालेलुया जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान सैतानचे पडगावता जेजूच्या मोगान रावच्या वता सांगून आमकां आडाव सकता जेजू जेजू जेजूच्या मोगान सैतानचे जावन आसा जेजू जेजू जेजूच्या मोगान सैतानचे जावन आसा जेजू जेजू जेजूच्या मोगान सैतानचे जावन आसा हालेलुया हालेलुया आमी सोमेस्तां बसया आमची जाप आराधन तुका ससनाच्या ससनाक आराधन तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडवणे पासून मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक देव तरी मरियेक आनी जुजेक विधेय जावन जियेल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक कुटुंबाक आदार जावच्याक जुजे संगी सुताराचें काम केल्ल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक देवाचें राज परगडच्याक इस्रायलांत पैण केल्ल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक देवाचें उतर इस्रायलाच्या सिनागोगांनी आनी शहरांनी शिकयलेल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक परगड जुनये वेळी जायत्या पिडेस्तांक गुण केल्ल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक समाजेंत आसचें विविध तराचें वायट खंडन केल्ल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक शोषित वर्गाच्यांक सांगात दिवन तांचो ताळो जाल्ल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक स्वार्थी आनी भ्रश्ट मुखेल्यांक लज्जेक घाल्ल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक सत न्यायनीत उखल धरलेल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक समाजेंत शांती समाधान आनी संतोष हाडलेल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक शेगुणी जिणयेन आनी प्रामाणीक वावरान देवाक महिमान दिल्ल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक देवसाराच्या पासांतलें आनी संवसाराच्या बंद पासांतलें जायत्यांक सुटका दिल्ल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या पथकां खातीर अकमान अवमान नलिसाय केबडायो सोसुल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या पथकां खातीर जेरबांदाचे मार आनी कांट्याचो मुकुट स्विकार केल्ल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडवणे खातीर 12 दीस कुरीस वावून काल्वर पर्वत सोडलेल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक
मनशा कुळाक साल्वार करूंक नाली सहाच्या कुर्सार काडून जीव भेटयलेल्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक येवकारिस्तांत सदांच आमच्या मदें वस्ती करच्या जेजू आराधन तुका ससनाच्या ससनाक मौनपणी थोडो वेळ सोम्याक आमच्या काळजांत आमी मान करया आराधन करया. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. आम्ही सकडी उभी रावया आणि हें गीत गावया. जेजून आमकां दिल्ली ती सोडवण नियाळून हें गीत आमी सांगाता गावया. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು, ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು, ಸೈತಾನನ
ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವಾ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವಾ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾವು ಓಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ देवाचें उतर आमी आयकोवया वांजेलसा मातेवाप्रमाणे दोनपरातावन 3 वरां पर्यंत सगळ्या गांवार काळोख पडलो. सोडून 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळयान म्हळें, एली एली लामा सबक्तानी, म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसार आसलेले थोडे तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तक्षण तांचे मदल्या एकल्यान धांवून वचून एक दर्या आळमें हाडून शिरक्यांत बुडयलें आनी एका बोडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साके सारकें ताच्या वोंटांक धरलें. पूण हे थोडे म्हणाले, रावा, एलिया ताका बाचाव करूंक येता जाल्यार पळया. जेजून परत्यान व्हडल्या ताळयान बोब मारली आनी प्राण सोडलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. दयाकन बसात. बाबा भयणीनो, रगत आमच्या जिविताचो एक गरजेचो वांटो. रगत ना जाल्यार खंडीत जावन थंयसर जीव ना. सर्व दाना पैकी भोव वर्तें दान जावन आसा रक्ता दान, ब्लड डोनेशन आमी म्हणटा. कित्याक रक्तांत आसा जीव. हें रगत आमी तयार करूंक जायना. आमच्या कुडीन तें उत्पन्न जावचें तसलें आनी हें हेरांच्या गरजांक आमी जायते पटीन दान करता. रगत दान दिवचो तो अनुभव विशेश. तुमचे पैकी कितल्या जाणांनी रगत दान केलां? हात वयर घालतात गी. थोडीं जाणां ह्या कुशीनात, ह्या कुशीन थोडीं जाणां. व्हेरी गुड, थँक्यू. तो एक विशेष अनुभव म्हज्या जिणेंत हांवें 9 पोटी रगत दान केलां. आतां दान करूं जायना थोड्या वखदां खातीर म्हाका खुर्नूजो म्हणा दाखतेरां. आनी तें रगत दान करता आसतना भाव भयण कसलो एक संतोश. तो पिडेस्त खंयच्या स्थितीर आसा गे म्हणलें पळयलें आसा हांवें. आनी ताच्या उपरांत त्या पिडेस्ता थंय म्हजें रगत वळचें, त्या पिडेस्ताक एक नवो जीव मेळचो. तो पिडेस्त
भलायकी बरी जावन परतून फावटी पयलींच्या पर्यंत जियोंचो कसो लायक तो अनुभव जायते फावटी सेमिनार आसतना आनी याजक जावन आसतना हो अनुभव म्हाका जाल्लो आसा. देखून आमचें रगत तें शक्तिवंत जिवा बरीत मोलादीक जर आमचें रगत तें शक्तिवंत जिवा बरी जावन आसा तर जेजूचें रगत कितलें शक्तिवंत तें कितें मोलादीक तें कसलें पोरा बरेंपण आमकां हाडचें तसलें खंयच्या रितीची सुटका आमकां दिवचें तसलें खंयच्या रितीचें रक्षण आमकां दिवचें तसलें भाव भयणीन. देखूनच आमी तिच्या वडोल आमी गायलें जेजूच्या रक्तान जैत आमकां लाभता जेजूच्या रक्तान सैतान सयत पळोवन धांवता जेजूच्या रक्तान जैत आमचेंच जावन आसा. जेजूचें रगत आमकां जैत दिवचें तसलें जेजून ताचें रगत वारयलें आनी आमकां ताणें जिवीत दिलें. कुर्सार उमकळटा आसतना त्या शिपायान जेजूचें कडवळूक तें गेलें आनी जेजूच्या कडवळांत आसलो तो निमाणो रक्ताचो आनी उदकाचो थेंबो वाडलो आनी आमी पळयता जेजून ताच्या सगळ्या कुडींतलें तें रगत आनी उदक आमच्या बरेपण खातीर वारयलें आमकां जिवीत दिवचे खातीर. 1988 इसवेंत आर्मेनियांत एक व्हडली भुंयकांप जाली भाव भयणीनो आनी त्या भुंयकांपणेंत लागीं 55,000 लोक मेलो. वन्स आतां 1988 जाल्ल्या आर्मेनियाच्या त्या भुंयकांपणेंत आनी थंयसर भुंयकांपणे मरीपात आमी जाणा कितें जाता गे म्हणून ती पुरा बिल्डिंगांनी पडोवलीं आनी थंयसर आसली ती डेब्री आमी म्हणटा ती क्लीन करता आसतना 8 दिसां उपरांत एक आवय आनी 3 वर्सांचो एक भुरगो त्या कॉन्क्रिटाच्या त्या कस्ताळा मदें वा कॉन्क्रिटाच्या त्या कुडक्या मदें तीं आसलीं आनी तांकां भायर काडटा आसतना थंय 8 दीस तीं भितर आसलीं. आवय लाचार जाल्ली आनी पुती 3 वर्सांचो तोय लाचार जाल्लो पूण त्या भुरग्याक थंय जीव आसलो. त्या भुरग्याचो जीव वाचच्या खातीर उरोवच्या खातीर आवयन कालें गेलें कोत्ता तुमकां भुरगो रडटा आसतना आपलें एका दिसा एक बोट तेणें कुडके गेलें बोटाचो कुडको काडलो आनी त्या बोटांत हांव येवचें तें रगत त्या भुरग्याक जेवंक दिलें. पळया त्या आवयन तिच्या कुडींत आसलें तें रगत त्या 10 दिसांनी आमी पळयता त्या भुरग्याच्या त्या जिवा खातीर भुरग्यान वाचच्या खातीर तिणें समर्पण दिलें. देखून जेजून ताचें रगत आमचे खातीर दिलां. आज जेजूच्या रगता वरवीं आमी सकडी वाचल्या भाव भयणीनो. सांजुवांच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो ससनाक जियेता. आज आमी ससनाक जियोवच्या खातीर जेजून ताचेंच मांस ताचेंच रगत ताणें आमकां दिलां. 1996 इसवी अर्जेंटिनाच्या ब्रुनोस आयर्स आर्च देशांत जाल्लें एवकरिस्तीक घडीत तुमकां थोड्यांक म्हणी कळीत आसतलें. ब्रुनोस आयर्स म्हणली आर्च देश आनी थंयसर 1996 इसव्यान जाल्लें घडीत हें एवकरिस्तीक अजाप ह्या घडीत आनी त्या आर्च देशाचो आर्च बिस्प जावन आसलो आतांचो पाप साहेब पापा फ्रांसीस तें घडीत अशें आसा भाव भयणीनो. 1996 इसवी ऑगस्टाची 15 तारीख मोरयेच्या आसुंसोपणाच्या फेस्ताचो दीस मिसांनी पुरा जालें पाद्र्याप फाटीं ताच्या कुडाक गेलो लोक गेलो पूण थंयसर त्या कॅन्डल स्टीक आमी म्हणटा पडून आसलो एक कुमगार एका मनशान पळयलो आनी तो शिदा विगाराक गेलो आनी म्हणालो थंयसर एक कुमगार पडला. पाद्र्याप आयलो तो कुमगार ताणें काडलो. तो कुमगार काणगिया म्हळ्यार तो मस्त मेळो जाल्लो कित्याक त्या दिसा पडलो तो कुमगार न्हय जायत्या दिसां आदीं पडलो कुमगार तो. आनी पाद्र्यापान ते सक्रामेंताच्या त्या पेटे लागीं आसचें तें बॉल आमी म्हणटा ल्हानचें उदकाचें आयदान तें उक्तें गेलें आनी त्या आयदनांत हो कुमगार घालो आनी थोड्या दिसां उपरांत हो कुमगार थंयसर त्या उदकांत डायल्यूट जाता म्हणलें कळीत आसलें पाद्र्यापाक. देखून ताणें तो कुमगार थंयसर घालो आनी सुमार 10 दिसां उपरांत म्हळ्यार ऑगस्टाच्या 26 तारखेर तें उदकाचें बॉल ताणें उक्तें केलें धरणीन तें फोंड करून थंयसर त्या मातयेंत तें उदक घालच्याक आनी हो कितें पळयता पाद्र्याप
थंयसर उदक नातलें उदक आसलें पूण तो कुंभार सगळो रक्तान तो बुडुल्लो त्या कुंभाराचेर थंयसर मांस आयिल्लें आनी तांणी असो कुंभार दवरलो भावा भयणीन 3 वर्सां आनी आमचो आतांचो पाप साहेब पापा फ्रांसीस तो आर्च बिस्प जावन आसा त्या देशेचो आनी ताणें ह्या गणिताचें इन्वेस्टिगेशन करी जाय म्हूण सांगलें आनी त्या कुंभाराचो एक ल्हानसो कुडको काण टेस्ट करचे खातीर पॅथॉलॉजिकल टेस्ट करचे खातीर न्यूयॉर्काक धाडलो आनी थंयसर आसलो संशोधन करचो डॉक्टर फेड्रीक आनी ताका सांगूंक नातलें हो कुंभाराचो कुडको खंय ताणें हाडला गे म्हणून आनी ताणें तो टेस्ट करता आसतना तो म्हणालो हो कुंभार काळजाच्या त्या टिश्यूचो एक वांटो जावन आसा काळजाच्या त्या टिश्यूचो एक वांटो जावन आसा आनी ह्या कुंभारांत थंयसर वायट ब्लड सेल्स आसात आनी ताणें तांचे विचारलें हो खंय तुमी हाडलो आनी ताणें सगळी गजाल सांगली त्या पत्र्यापान आनी उरल्यान सगळी गजाल सांगली आनी तो डॉक्टर म्हणालो सायंटिस्ट हें सादूच ना फेड्रीक म्हणालो सादूच ना कित्याक म्हळ्यार एका मांसाच्या कुडक्यान थंयसर वायट ब्लड सेल्स आसूंक जाय तर थंयसर खंयचेय केमिकल घाली जाय हें सादूच ना भयणीनो कितें सादू ना आमी पळयता तें सोम्यान त्या दिसा थंयसर करून दाखयलें म्हणजे ती जावन आसा ताची भोव पवित्र कूड आनी रगत म्हणलें सोम्या स्पश्ट ताणें आमकां दाखोवन दिलें देखून जेजूचे पवित्र घाई आनी ताचें आमोलीक रगत आमकां सगळ्यांची बचाव करता इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 53 अध्यायांत 4 आनी 5 वळींत आमी वाचता खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आनी आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो क्यास्त भोगून आसलेलो देवान मार दिवन सतायलोलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या उपरांतलीं उतरां पळया पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो आमच्या पातकांक लागून तो चिड्डलो ताचेर पडलेल्या क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या जेजूच्या गाया वरवीं भाव भयणीन आमी बरी जाल्या हें सांगता इजाया प्रवादीन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी अनुभव करता जेजूच्या गाया वरवीं आमी सगळीं बरी जाल्या आमकां हर एकल्यांक आमच्या जिवितांत बोगणां म्हणलीं आसात थोडे फावटी आमची बोगणां इल्लीं कुसकातात थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमी थोड्या समस्यांक वळख जाता आसतना एका तराच्या निराशपणाक आमी वळख जावचें आसा एका तराच्या अपधैर्यान आमी भोगचें आसा आनी असल्या वेळार भाव भयणीनो जेजू आमच्या कुमकेक येना गे खंडीत जावन आमच्या कुमकेक तो येता देखून केदाळा तूं पवित्र कुंभार काण घेताय त्या वेळार बाबाडताना हांवें मागोवंक जाय जेजू तुजें हें भोव पवित्र कूड आनी रगत म्हज्या सगळ्या जिवांत वाळोवन दी हें तुजें रगत सोम्या म्हजें तें वाळोवन दी म्हजें तें कितें आज दुबाव आसा कितें कश्ट आसात कितें मानसीक वत्तड आसा कितें आज डिप्रेशन आसा कितें आज म्हज्या जिवन नाकास म्हूण चिंता हें सगळीं सोम्या तुज्या रक्ता मरी पातळ कर पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाक भाव भयणीन आमी आयिल्ल्या वेळार जर येवकरी आसतना जेजूक पळोवन हें आमी सांगता खंडीत जावन सोम्याची ती दैवीक सकत ताच्या कुडी आनी रक्ता मरिपात आमच्या जिणयेंत वळटली सांत पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 26 वळयेंत अशें सांगता आमी पातकाक मरून पवित्रपणांत जियोवचे खातीर कुर्सायिल्ल्या आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां वावयलीं ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात आमी सगळीं उतरां म्हज्या फाटल्यान म्हणात आमी पातकाक मरून पवित्रपणां जियोवचे खातीर कुर्सायलेल्या आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां वावयलीं ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या आमी पातकाक मरून पवित्रपणां जियोवचे खातीर कुर्सायलेल्या आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां वावयलीं ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या देखून भाव भयणीनो जेजूच्या गाया मरेपात आमी गूण जाता जेजूच्या रक्ता मरेपात आमी गूण जाता जेजूच्या रक्ता मरेपात कुडीची भलायकी आमकां मेळटा जेजूच्या रक्ता मरेपात मोतीची भलायकी आमकां मेळटा जेजूच्या रक्ता मरेपात आत्म्याची भलायकी आमकां मेळटा हे घडयेंत थोड्या वर्सां आदीं एका सेमिनरिस्टाच्या जिवनांत घडोवलें तें त्या दीस त्या
पुरा सेमिनरिस्तांक पिकनीक आसलें आनी एका बसार ते बाई सरले आनी वो सेमिनरिस्ट बसाच्या उजव्याक बसून आसलो ताचो उजवो हात ताणें बसारतान भायर घाल्लो आनी अशें मुखार येता आसतना मुखारतान एक बस आयलें तांच्या बसाक आपटालें आनी ह्या ब्रदराचो हात आंगात ताणून सुद्दां गेलो काल खातीर मात उमकळून आसलो आनी ह्या ब्रदराक आस्पत्रेक व्हेल्ल्या वेळार थंयसर आसलो दाक्तर म्हणालो तुजो हात हांवें कातरी जाय एम्प्युटेट करी जाय आनी ब्रदर रडोंक लागलो दाक्तर बाबा जर म्हजो हात तूं कातरताय खंडीच म्हाका सेमिनरी फाटी वचूं जावचें ना कित्याक म्हळ्यार एका हातान हांवें ह्या जग जावंक आसाद दोनी हात म्हाका गरज देखून कशें म्हणी कर म्हजो हात वरय दाक्तर म्हणालो तुजो हांव हात उरोवंक शकता केदाळा कुटके जाल्ल्या ह्या तुज्या हातांत थंयसर रगात चलावण आसा म्हाका कळटा त्या वेळार मात्र जर रगात थंयसर चलावण ना हांवें कांय करूंक जायना ताच्या ह्या पोटाक ताणें तोपलें तोपता आसतना कांय रगात आयलें ना आनी हो ब्रदर मस्त परतून रडलो दाक्तर बाबा परतून म्हाका एक चान्स दी कांय म्हणी कर जायत हांव इल्ल्याच्या वेळान पळयता म्हणालो 15 मिनटांनी परतून येता म्हणालो भायर गेलो आनी परतून आयलो परतून ताच्या मागीर एका बोटा ताणें तोपलें रागात येवना तो म्हणालो कांय करूं जायना ब्रदर हांवें वो तुजो कातरीचेस नाजाल्यार तूं समस्या पळ ना दाक्तर बाबा कशें म्हणी कर परतून एक चान्स म्हाका दी परतून एक चान्स म्हाका दी आनी तिसरे फावटी तो येता आसतना ताचें तें बोट परतून ताणें तोपलें रागात येवना आनी ह्या वेळार म्हणालो डॉक्टर म्हाका निमाण एक चान्स दी आनी दाक्तरान ताच्या कुशीचें बोट तोपलें आनी त्या वेळार थंयसर रगत भायर आयलें रगत थंयसर आसल चलावण आनी हो ब्रदर म्हणटा बाबा भयणीनो तो थंयसर त्या आस्पत्रेच्या कटल्यार तो आसल्या वेळार ताणें एकच मागणें केल्लें गी तो म्हणालो सोम्या तुजें रगत म्हजें तें वाळोवन दी तुजें रगत ह्या म्हज्या हातांत वाळय तुजो ह्या जग जावच्याक म्हाका वो हात गरज आसा बाबा भयणीनो कितें असाध्य म्हणून चिंतलें त्या दिसांत आमी पळयता ह्या ब्रदराच्या जिवितांत घडिल्लें आसा आनी आज तो एक ह्या जग जाला आनी सकट ताचीं कामां ह्या हातान करूंक शकता देखून जेजूचें पवित्र रगत ह्या रितीन आमकां भलायकी दिता आमकां रक्षण दिता आमकां आदार दिता जर जेजूचें रगत आज तें म्हज्या जिवान म्हज्या कुडींत तें वाळोवंक जाय तर आज कितें म्हज्या जिणयेंत मेळ्ळें रगत आसा तें वचोंक जाय आज कोणायक ब्लड ट्रान्सफ्युजन आमी करता जाल्यार थंयसर मेळ्ळें रगत आसलें पयलें काडटात आज जेजूचें रगत म्हजें तें वाळोवंक जाय तर म्हज्या कुडींत वाळोवंक जाय तर म्हज्या शिरांनी वाळोवंक जाय तर कितें आज मेळ्ळें रगत आसा तें भायर वचोंक जाय कसलें तें मेळ्ळें रगत जावं पुरो स्वार्थाचें रगत मोसराचें रगत फरेपणाचें रगत अनैतीक संबंदाचें रगत दुस्मानकायाचें रगत आमालपणाचें रगत दारूण काळजाचें रगत हेरांक दोको दिवचें तसलें रगत कामुकी चिंतनांनी भरलेलें रगत वायट पिंतुरां पळोवच्या ओडण्यांनी भरलेलें रगत पयशांचो हरबस आसचें रगत संवसारी वस्तूंचो आंगालाप आसचें रगत केदाळा भाव भयणीनो असलें रगत आमच्या जिणयेंतल्यान आमी भायर घालता तवळ सोम्याचें तें आमोलीक रगत पवित्र रगत आमचें तें वाळटलें आनी आमकां ताच्या जिवान आमकां भरतलें देखून भाव भयणीनो आमी सक्कड ह्या वेळार दिमी घालया मागया सोम्यान आमकां सक्कडांक नितळ करच्याक आमचें थंय आसचें हें मेळ्ळें रगत कोटें रगत पाड रगत ताणें काडच्याक सक्कड आमी दिमी घालया आमची जाप जावं दी सोम्या जेजू आमकां बक्षी सोम्या जेजू आमकां बक्षी सोम्या जेजू आमकां बक्षी सोम्या जेजू आमकां बक्षी तुज्या मोगा विरोध आमी गेल्ल्याक सोम्या जेजू आमकां बक्षी तुजे उपादेश मोडल्याक सोम्या जेजू आमकां बक्षी वायट जिणयेन तुका अपमान केल्ल्याक सोम्या जेजू आमकां बक्षी तुका अविश्वासी जाल्ल्याक सोम्या जेजू आमकां बक्षी संवसारी सुखा खातीर तुजो सांगात इन्कार केल्ल्याक सोम्या जेजू आमकां बक्षी पवित्रत्म्याक दुखेल्याक सोम्या जेजू आमकां बक्षी हेरांक दुर्सल्ल्याक सोम्या जेजू आमकां बक्षी जिणयेंत आनी कुटुंबांत तुका केंद्र करिनातल्याक सोम्या जेजू आमकां बक्षी हेरां विशीं वायट उलोवन परगटोवन नांव पाड केल्ल्याक सोम्या जेजू आमकां बक्षी एकामेकाक बोगसूंक इन्कार केल्ल्याक सोम्या जेजू आमकां बक्षी राग दुस्मानकाय दवरून जियेल्याक
सोम्या जेसू आमकां बक्षी मोसोर केल्ल्याक सोम्या जेसू आमकां बक्षी गर्वान आनी हंकारान जियेल्ल्याक सोम्या जेसू आमकां बक्षी कठोर आनी दारूण जाल्ल्याक सोम्या जेसू आमकां बक्षी शोषण केल्ल्याक सोम्या जेसू आमकां बक्षी फोटी मारलेल्याक सोम्या जेसू आमकां बक्षी सत लिपयल्याक सोम्या जेसू आमकां बक्षी वायट संगतीचो गुलाम जाल्ल्याक सोम्या जेसू आमकां बक्षी हेरांनी पातकाक पडोवन कारण जाल्ल्या पासून सोम्या जेसू आमकां बक्षी बो मोगळा सोम्या जेसू ह्या सर मागण्या सोवें आमी तुज्या लागीं परतांव आमकां सगळ्यांक घे तूं नितळ कर सोम्या आमचें तें कितें मेळ्ळें आसा कितें उणेपणाचें आसा कितें वायटाचें आसा कितें नासाचें आसा कितें सुवार्थाचें आसा सगळें तूं काड जेजू आमचें तें आसलें मेळ्ळें रगत तूं काड जेजू आमकां तूं गरजाचें तुजें पवित्र रगत आमोलीक रगत तूं दी सोम्या आमकां सगळ्यांक बरेपणाचें तुजें रगत दी सोम्या आमकां सुटका दिवचें तुजें रगत दी सोम्या आमकां भलायकी दिवचें तुजें रगत दी सोम्या आमकां रक्षण दिवचें तुजें रगत दी सोम्या तुज्या पवित्र रक्तान आमकां बचाव कर तुज्या पवित्र रक्तान जेजू आमकां साल्वार कर तुज्या पवित्र रक्तान जेजू आमकां गरजाचें रक्षण तूं दी तुज्या पवित्र रक्तान जेजू सर सैतानाची काळोखाची पदवी जेजू आमचे वयली काड जेजू अर्गां तुका 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 जेजू हालेलुया 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 गाबी आमी गीत मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका म्हाका तो आपयत आसा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा शांतीचा बंधला आपल्या गोपाळ तुमकां तो आपयत आसा शांतीचा बंधला आपल्या गोपाळ तुमकां तो आपयत आसा हक्काच्या कणकान बुडोन आसच्या बरवस साडून रोडन बसच्या हक्काच्या कणकान बुडोन आसच्या बरवस साडून रोडन बसच्या विश्वास फांकोण रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा म्हाका
आम्ही सोमेस्तां देंबी घालया. आमचे दोळे आमी दांपया. आमचे दोन्ही हात आमी उसोन धरया. जर खंयच्याय पिडये वरवीं आमी कश्टात खंयच्याय समस्या मरिपाक आमचें जिवीत आज त्रासाचें जालां वा जिणेंत आज आमी सलवल्या म्हणलें आमकां भोगता वा आमच्या कुटुंबांत कसलीं अनवरां आयलीं आमकां दिसतात. सोम्या लागीं मागया. कित्याक हांगासर आसो आमचो जेजू तो जिवो सोमी आमकां आयकोनचो सोमी आमच्या मागण्यांक कान दिवचो सोमी. ह्या सोम्या लागीं बाबाडटान आमी मागया. सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत असली एक परिस्थिती आयल्या आज म्हजी दया कर म्हाका बक्षी तुजी काकूळ म्हजे दाखय तुजो आदार म्हाका दी म्हण सोम्या लागीं मागया आमी. आमच्या काळजांत भाव भयणीनो ह्या पवित्र थळार आमी आसा. सोम्या लागीं मागया कंडी जावन सोमी आमची मागणी आयकतलो. आमच्या मागण्यांक तो कान दितलो. आमचे काळीज ताका आमी उक्ते करया. कसलें आमचें दूख आसा आमची बेजाराय आसा आमचें उणेपण आसा सोम्याक समर्पण दिता आसतना सोम्याच्या भोव पवित्र आमोलीक रक्तां मरिपाक ताणें आमकां सगळ्यांक अभिशेक करचे खातीर आमी मागया. हें गीत हांव शिकयतां म्हज्या फाटल्यान तुमी सांगाता म्हणात. जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू सांगाता. जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू पिडा काड सोम्या जेजू पिडा काड सोम्या जेजू पिडा काड सोम्या जेजू गुण कर सोम्या जेजू गुण कर सोम्या जेजू गुण कर सोम्या जेजू सुडका दी सोम्या जेजू सुडका दी सोम्या जेजू सुडका दी सोम्या जेजू बरें कर सोम्या जेजू बरें कर सोम्या जेजू बरें कर सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू येत्या व्हडा सक्रामेंताक येत्या व्हडा सक्रामेंताक सजनामान करूया पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सर्व
तुया देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगीसारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना वडापा वाडतान येवकरेस्तंतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी घेवया अमूल्य तेरा सोमिया मुझे सारे पोवी तुझे रग सोमिया मुझे शेणाय अमूल्य तेरा सोमिया मुझे सार पोवी तुझे रग सोमिया मुझे शेणाय सोमिया मुझे शेणाय सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या वटून सुपदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा उतर तुझे आयकोंक आमी आयल्या जिणिताचेर बांदूंक आमी जमल्या प्रेरिसां तुजे नांव शिकच्या निकलेसां मागता तुजे बेसां प्रेरिसां तुजे नांव शिकच्या निकलेसां मागता तुजे बेसां सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या वटून सुपदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या वटून सुपदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमच्या सोबे आसो तुमचे सोबे आसो बाबा भयणीनो बुवा पुरबाच्या जाग्यार आमी आसां ह्या पवित्र थळार आमी आसां भगवत जुझेवासाची महिमा परगट करच्या ह्या उबार दोंगरार ह्या देव मंदिरांत आमी आसां आनी खंडी जावन आमी हर एकल्यानी आमच्या जिवितांत एक ना एक रितीन जुझेवासाची मजत ती भोगल्या हांवें हांगासर आसतना 7 वर्सांनी जायत्या मापान ती भोगुल्ली आसा ह्या फिरकस कुटुंबान कितल्या मापान ती भोगुल्ली आसा हांव एक उतर सांगूंक आशेतां हांगासर तें श्रायन बांदल्या वेळार सकयल असो एकलो हिंदू भाव तो सांगा लागलो त्या वेळार फादर ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ
ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಧಾರವಾಯಿತು. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ कित्याक थंय सरासरी एक 3-4 बिल्डिंगां मात एक आसा 90 आनी 7 इसवेंत आनी सगळो असो गांव बदलला. आज आमी पळयता हांगा कितें एक बदलावण जाल्या गे म्हणून देखून देवाक अर्गां दिवया न्हय केवल ह्या जाग्यार सांगाता आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जायती बदलावण जाल्या. देवाचें बरेंपण अनुभव करूं आमी सगळ्यांक. आयच्या दिसा पवीस सभेंत लुकाची परब आमी आचरण करता. लूक सुवार्थेगार तो एक जुदेव न्हय आसलो पूण देवाची मांडावळ पळया लुका थंय. पावलू ताच्या मिसांव कामा वेळार तो भलायकी बरी नासलेल्या वेळार लूक एक वय जावन आसलो आनी पावलूची सेवा करता आसतना सोम्या विशयान ताका कळी जाता. पावलू ताच्या लागीं उलयता आनी जिवीत असो तो उजवाड ताच्या जिणेक मेळटा आनी आमी पळयता वो क्रिस्तांव जाता आनी सोम्याचो पाटलाव करता. पावलूचो मोगाळ सांगाती तो जाता आनी अशें कितें पावलू तावन तें सोम्या विशयान ताणें शिकयल्लें आसा तें लुकाच्या सुवार्ते मरिपा ताणें आमकां बरोवन दिलां. आनी सांगात आसा आपोस धर्मदूतांची कृत्यां आसात पवित्र सभा कशी वाडली हें आमी ताणें बरयलें आमी वाचता पवित्र पुस्तकां. देखून आयच्या दिसा ह्या वर्त्या सुवार्थेकाराक आमी मान करता आसतना ताणें ताच्या जिवितांत ताका मेळिल्लो तो सुवार्थेचो संदेश तो ताणें ताचे लागीं दवरूं ना, तो ताणें परगट केलो. जुजेवासान ताका मेळिल्लो तो सुवार्थ संदेश तो हांगासर परगट केलो. आमच्या देशीचें 4 वर्सां आनी 26 वर्सां श्रीलंका आज आमकां मेळिल्लो सुवार्थ संदेश आमी ह्या रितीन परगट करूंक आसा. ही कृपा आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्याक देवाचो आदार विचारया. आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकीसर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदांच अवतार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूळकर सोमिया काकूळकर क्रिस्ता काकूळकर क्रिस्ता काकूळकर सोमिया प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळिकायाची जिणी जियोवन तुज्या परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका दिनवासता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळिकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. साम पावलून तिमोतीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. प्रितीच्या ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सांडून तेसलोनिकाक गेला. क्रेसेन्स गलात्सियाक आनी तीत दाल्मेत्सियाक गेला. लूक मात्र म्हजे संगता रावला. तूं येताना मार्काकी तुजे संगता आपोवन हाड. म्हज्या कामान तो म्हाका उपकारतलो. तिखिकाक हांवें एफेजाक धाडला. तूं येताना त्रोआसांत कार्पुसा लागीं हांवें सोडुल्लो दगलो तशेंच पुस्तकां प्रत्येक जावन
समड्या पत्रां घेवन ये. तामटी अलेक्सांद्रान म्हाका कठीण अडचणेक घालो. ताच्या कर्तुवांक सोमीस ताका फावो ती मजुरी दितलो. पूण तूं ताचे विशयान सत्रायेन राव, कित्याक आमचे शिकवणे जुलोमेन तो आड रावला. म्हाका पयले फावटी तनकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना. सक्तांनी म्हाका सांडून घालो. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं. पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मरिफात सुवार्ता संपूर्ण थरान परगट जाली. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकेची महिमा वाकणतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवडकेची महिमा वाकणटले. सर्वेस्परा तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुझे भक्त तुका दिनवासतले. तुझे राजवडकेची महिमा वाकणतले. तुजो प्रताप वर्णितले. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवडकेची महिमा वाकणटले. अशें सर्व मनशांक तुजी महत् कार्यां आनी तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठीत महिमा कळीत जातली. तुजे राज्य सदां बाळतात आसलें. तुजी राजवडकी संततेचे संततेक उरतात आसली. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवडकेची महिमा वाकणटले. सर्वेस्पराचो वाटो सगळ्यो नितीवंत. सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपल्याक उलो मारतल्या समेस्तांक वै खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझ्या राजवडकेची महिमा वाकणटले. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांवें तुमकां वेंचून काडल्या. तुमी भायर वचून फळां उरतात तसली फळां दिजे म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनी 70 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एका शहराक आनी हडलेक तांकां दोगां लेखान आपल्या मुखार धाडले. तांकां तो सांगा लागलो, पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावुराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावुराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राई करा. सुण्या वखटां मदें शेळयांक धाडलेल्या बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वाणो जावं वरी नाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरान तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान तांचे थंय रावतलें. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावुराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार ताणें कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां शिकया.
देवाचे उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आमच्या नियाळाक हांवें विंचलोलो विशय जावन आसा सोमी आमकां विंचता आनी धाडटा. सोमी आमकां विंचता आनी धाडटा. आमी कशी विंचवण करता आमच्या जिवितांत? आमकां कोणी मनशां जाय जाल्यार एकल्याचें शिकाप आमी पळयता, ताची बुदवंतकाय पळयता, ताची हुशारगाय कितली गी आमी पळयता, ताची कालिती कितली, ताची तालेंतां कितली हें आमी लेख घालता. पूण पवित्र पुस्तकाक आमी वेता जाल्यार देव ताच्या कामाक, ताच्या योजनाक कोणाक तो विंचता, कशें तो विंचता आनी तांकां तो कशें तो मुखार धाडटा गे म्हणलें आमी थंयसर पळोवया. पयलें घडयेंत आमी काडया मोइजेचें. मोइजे ताच्या मावा जेत्रोचे बोकरे सोरोवन आसलो आनी थंयसर तें बोलें जळोवनूच आसलें. ताका एक विशेश कितें गी म्हाका भोगता, बोलें जळटा पूण तें लासून वचना. देखून तो लागीं वेता कालिंग म्हूण पळोवच्या खातीर आनी ह्या वेळार ताका आयकता ताळो, मोइजे मोइजे लागीं सरनाका, तूं रावनाची सुवात ती पवित्र, तुज्या पांयांचें वांडो काड. ताच्या उपरांत देव ताका सांगता, हांवें तुका विंचून काडलां, तुवें वचोंक जाय त्या फाराव्या राया लागीं आनी म्हज्या परजेक थंय तुवें सुटका तुवें जोडचे परी पळयसय. आनी मोइजे काले म्हणटा जायना सोम्या, देव म्हाका जायना, म्हाका साध्य ना. शिकप ताका नातलें, उलोवंक तो कश्ट जातलो, गांक ताका येतली. बोकऱ्यांक सोडून आसलो देव तसल्याक विंचता. इजाया प्रवादी आमी पळयता, देवाचें पवित्रपण, देवाचो दाळबार, ताची महिमा तो पळयता. आनी ह्या वेळार तो म्हणटा, हाय म्हज्या काटा, म्हजो नाश जालो मू, कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस. आनी आमी पळयता इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांत 6व्या अध्यायांत सेराफिमांतलो एकलो थंयसर वेता, थंयसर वेदेचेर जोडोन असो एक इंगळो तो हाडटा, इजायाच्या वंटाक लायता आनी म्हणटा, तुका नितळ केला, तुज्या वंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुज्या पाताक बक्षिला. ह्या रितीन आमी पळयता देव इजायाक विंचता. तर तरणाटो जावन आसल्या जेरेमियाक देव विंचतना म्हणटा, तूं जल्मोच्या आदीं तुका पवित्र केलो, राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. आनी एरेमिया काल म्हणालो, सर्वेस्परा देवा, म्हाका उलोवचें कशें म्हूण कळना, हांव एक भुरगो. आनी देव कितें म्हणालो, हांव एक भुरगो म्हूण म्हणनाका, हांव तुका तांचे अशीं धाडटां, तांचे अशीं तुवें बसोवंक जाय, जें हांव तुका फर्मायतां तें तुवें तांकां सांगोंक जाय, तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूं तुजे सांगात हांव आसा. आनी जेरेमिया कसलो एक बोळादी प्रवादी तो जालो. जेजून विंचलेले आपोस्तल पळया, सादे मनीस पागीते जावन आसले, थोडे पातकी जावन आसले, वा समाजांत कसलेंच स्थान नातलें. आनी असल्या मनशांक जेजू ताच्या मिसावा विंचता. आनी जेजून विंचून जाल्यार आमी पळयता जेजूच्या त्या मिसावाच्या मदेगात आमी पळयता जेजू पेद्रूक म्हणटा, तूं जावन आसा काडप, आनी ह्या काडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो. आनी पाताळाचे दारवाटे तेचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. आनी आमी पळयता जेजू कितें पळयता तांचे थंय अशें तें तांची भितरली ती तांची सकत वा इन्नर डिस्पोजिशन आमी म्हणटा, जेजून तें पळयलें, न्हय तांची बायली काली ती आव्याची माती तो कुंभार कालें करता, ती माती आपल्या हातान तो घेता आनी ती माती आपणाकच त्या कुंभाराच्या अधीन समर्पिता आनी कुंभार बरी तर मळटा, बरी कण तो नितळ करता, बरी कण तो साफ करता आनी ताका सोबाय दिता आनी एक अपुरबायेचें एक आयदान त्या मातयेंत तो रचता. बाब भयणीनो, देव आमकां हर एकल्यांकी विंचतना एक मिसांव दिता. आमकां आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत, न्हय केवल याजक मात्र न्हय, हर एकल्याच्या आमच्या जिवितांत एक मिसांव आसा. आनी आयच्या ह्या संवसारांत आमचें एक विशेश मिसांव जावन आसा. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत आमी तें बरोवशान जियोवचें आनी हेरांक बरोवशान जियोवच्याक आदार दिवचें. आमचें जिवीत आमी सकारात्मक करचें आनी हेरांनी सकारात्मक रितीन आमी जियोवचें. कित्याक आयच्या समाजांत आमी पळयता डिप्रेशन कशें वाडोवन येता गे म्हूण, तासार मनोभाव कसो वाडोवन येता गे म्हूण, नॅगेटिविटी, जिवनच नाका म्हूण आज
असलो चिंता आमच्या समाजान वाडोवन येवच्या वेळार आज आमी एकामेकाक सांबाळचे, आदार दिवचे, बरवोस दिवचे मनीस आयज. हे घडयेंत ह्या दिसांनी सोशल मिडियांत कंडी जावन तुमी पळयलां म्हण चिंता, आयकलां म्हण चिंता, वाचलां म्हण चिंता. तिचें नांव आसा मरिना डी सिल्वा. 2 वर्सांची ही स्त्री, कुंदापूर, त्रासी, फिरगजेची. आमच्या जिवितांत पळया आमी कश्ट येता आसतना देवाक दुर्साता वा देवान कित्याक असले एक शिरण म्हाका मारल्या गे म्हण आमी सांगता. देवान कित्या खातीर एक कश्ट म्हाका दिवच्या बदला ताका दिवना हें म्हणटा. पूण ह्या स्त्रियेच्या तिच्या कुटुंबान जाल्लें घडीत पळया. 2 वर्सां प्रायर ती अंतरली आनी ती अंतरत आसतना एक बोळादीक संदेश आमकां सगळ्यांक ती सोडून गेल्या. आमचें जिवीत आमी कशें जियेवेत गे म्हणून. 2016 इसवेंत आमकां आतांय उडास आसा. त्रासीन जाल्लें तें घडयत इस्कोलाचें तें बस भुरग्यांक इस्कोला व्हरता आसतना मागीर एका बसान त्या बसाक इस्कोलाच्या ओमनी वॅनाक मारलें आनी त्या इस्कोलाची 8 नेणटीं भुरगीं मरण पावलीं. आनी ह्या 8 नेणट्या भुरग्यां पैकी 2 भुरगीं ह्या आमच्या मरिना बायेची आनी ताच्या न्हवऱ्या लॉयडाची. तांचें नांव आसा अनन्या आनी निकिता. पळया कसलें एक दुखाचें घडीत आसलीं. 2 भुरगीं खिणा भितर त्या अवघडान अंतरलीं. आनी ह्या स्त्रियेन आमी पळयता ती एक शिक्षकी जावन आसली. तिचो भाव बरो नातलो, किडनीच्या समस्यान तो कश्ट जातालो आनी तिची एक किडनी तिणें घोवाच्या परवणगेन आपल्या भावाक दिल्ली. ताणें बरो जावच्याक. पूण देवाची मांडावळ दुसरीच आसली. तो भाव, तिचो भाव थोड्याच तेंपान तो अंतरलो. आनी तें घडीत जावन ही तिचीं 2 भुरगीं अनन्या आनी निकिता ही 2 भुरगीं त्या दीस त्या अवघडान अंतरलीं जावन आसात. आनी उपरांत देव तांकां आनी 2 भुरग्यांक फावो करता. आनी अशें हें भुरग्यांचें देणें परतून घेवन संतोशांत जियेत आसतना आनीक एक गडगडो तांच्या कुटुंबाक मारता. ह्या मरिनाक कॅन्सर पिडा लागता. आनी ह्या पिडे विरोध भावा भयणीन ती झुजता. एक टिचर जावन शिक्षकी जावन ती झुजता कॅन्सर पिडे विरोध. पयलीं ती झुजली त्या कुटुंबांत तांच्या 2 भुरग्यांचें मरण जाल्ल्या वेळार आनी आतां कॅन्सर पिडेन ती कश्टात आसतना ती झुजता. आनी 2 वर्सां आदीं संपूर्ण बरी जाली आनी ती बरी जाली असो गुर्त जावन ताणें कुटुंबान एक सेलेब्रेशन केल्लें आसा. आनी पोरू ह्या सप्त्यांत 14 तारखेर भलायकी बरी नासतना आस्पत्रेत गेल्ली ती परत फाटीं आयली ना. फाटल्या थोड्या वर्सांनी ह्या भयणीक मेळिल्ले मार, तिका मेळिल्ले कश्ट आकांत धोको कसलो गी म्हणलें आमी नियाळ करता आसतना तिच्या जिवितांत आसलें तें सकारात्मक चिंताप, तिच्या जिवितांत आसचें तें पॉजिटीव तें चिंताप आज आमचें जिवीत आमी कशें तें मांडून हाडी जाय. कश्टां वेळार कशें कश्टांक फूट करून धैर्यान आमी मुखार वचूंक जाय. हेरांच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार तांकां आदार दिवचे, बरवसो दिवचे व्यक्ती जाय म्हण ही स्त्री आमकां शिकयता. आयची सुवार्ता आमकां सांगता आमचो संपूर्ण बरवसो देवाचेर दवरूंक ताचेर वंदून आमी जियोवच्या. सो आमी कितें म्हणटा, चिरी जावं, बुती जावं, वाणो जावं वरी नाका. ताचो अर्थ तुमी संपूर्ण म्हजेर वंदून रावा, देवाचेर वंदून रावा. बाबा आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी पळयलां कितली म्हजी लागीं जी चडली की तितलें चड म्हाका टेन्शन. हांव खंय सरी पैणाक वेता, खंय सरी म्हाका वचोंक आसा. चिंत्यान 3-4 सुटकेजी आसा जाल्यार सगळें म्हजें पैण त्या म्हज्या वस्तू विशेंतच. चिंत्या म्हज्या एक ल्हानशी सुटकेज आसा, म्हजें पैण कितल्या सालिसायेचें जाता. केदळा म्हजी लागीं उणी जाली, म्हजें जिवीत तें शांतेचें जाता. म्हज्या जिवितांत चिंत्या संवसारी संगती चड आनी चड हांव खामायतां जमयतां. म्हजें जिवीत खंडीत तें देवातय वंदून आसा म्हणलें सांगूंक कश्ट ताच्या चडीत कसल्या एका टेन्शनान आमी जिवोवचें आसा. राती सोमार न्हीद पडची ना. थोडे फावटी आमकां कसली भिरांतगी, केदाळा आयटी रेड जाता, केदाळा सोर येतात, ह्या रितीची भिरांत. म्हज्या जिणयेंत हांवें देवाचेर केदाळा वंदून जियेतां. कितें म्हाका गरज आसा तें देवान दिलां आनी कितें म्हाका गरज आसा तें ना जाल्यार देव दिता म्हणल्यार त्या बरोवशान हांव जियेतां जाल्यार देवाचें वंदून हांव जियेतां जाल्यार म्हजें जिवीत खंडीत जावन तें देवूच चलोवन व्हरतलो. फाटल्या 4 म्हयन्यांत हांव व्हायट हावसांत अत्मीक निर्देशक जावन हांव थंयसर आसा. आनी थंयसर आसचीं सदांवत मनशां बाबा भयण मानसीक पिडेस्त मार्गार आसल्यांक थंयसर उखोल हाडून तांकां नवें जिवीत दिल्लो संवस्तो. प्रस्तुत 170 लोक थंयसर आसा.
आनी तो संवसो सोलोनसो आसा कोरीन रस्किना म्हणून एका तेंपार ती बोन कॅन्सरांत मस्त व्हडली आजुनी ती कश्ट जाता आनी सरकारांतून एक नया पयसो ती घेना येदोळ ती म्हणटा म्हाका 1,500 लोकांक मार्गार आसल्यांक फाटल्या 30 आनी 1 वर्सान ती म्हणटा 1,500 लोकांक तांच्या वायट डोजाक हाडून चिकित्सा दिवन बरें करून तांची कुटुंबाची खंय आसात पळोवन तांकां फाटीं तांणी पायिल्लें आसा म्हयन्या तिका मस्त कर्ज गरज आसा पयशे गरज आसा तेका आमी विचारलें कालें करताय तूं कशें जमयताय इतलें म्हणाली तो दिता फादर तो दिता कितलेशे लाख तेका हर एका म्हयन्याक गरज आसा त्या पिडेस्तां पळोवच्याक तो दिता म्हणटा ती आनी हांवें पळयलां हर एका दिसा मिसा उपरांत ती मागता पयशांक ते मागिना म्हजो संस्थो चलोवन वचचे खातीर मागिना कोण आदार दिता तांचे खातीर मागता आनी दिसाक 3-4 वरां बाबा भयणीनो पवीस पुस्तकां येवन सक्रामेंत आमकां बसता हाका आमी म्हणटा देवाचेर वंदून रावचें केदाळा देवाचेर तूं तुजें जिवीत तें संपूर्ण वंदून जियेताय देव म्हजो थारो देव म्हजो आदार म्हूण जियेताय देव तुका सूण घालचो ना आनी सुवार्थेंत आनीक संदेश आमकां गरजेचो विशय आमकां मेळटा जेजू म्हणटा पिका व्हडले तेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच देखून म्हाका तुमी पिकाच्या दनया लागीं ताणें लुवणे कामाक आपल्या वावराड्यांक धाडच्यात देखून आमचें जिवीत तें फळां बरी जायचें जाल्यार भाव भयणीनो आमच्या शातेन मात्र न्हय ताच्या सांगाता देवाचो आदार आमकां गरज देखून कितलें चड मागण्याचो मनीस हांव जाता कितलें चड हांव दिम्यांचेर पडटां आनी देवाचो आदार मागतां खंडीसान म्हजी जिणी फळां बरीत करूंक म्हजें मिसांव तें सार्थक करूंक म्हाका साथ जातलें जुजेवासान हें केलां लुकान हें केलां खंडीसान आमकांय करूंक देव ती कृपा दितलो आमेन संगी गे आमची काळजां अत्रेता ती तुका गे बापा सर्गींच्या मोगाच्या तुझ्या बेसा भोवती आमी हाजीर जाल्या आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्या तुजे लागीं एक जावं आमी भोव आशेता ये बापा सर्गीच्या पुण्या संगी गे आमची काळजां अत्रेता ती तुका ये बापा सर्गीच्या मोगाच्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पयसभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं सृश्टीच्या रचणारा सोर मनशांच्या तारोका आपल्या परजे खातीर सांजुजे वासान कतकतीक मोगान भेटयलें मागणें आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवालें येसुशे गूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतले उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष परीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका
सांजुजे वासा पासत आमी तुका दिन वाचताव. बावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायाच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावंक फावो केलें. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या आदारान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भोगता सांगाती आनी सर तुज्या रसना बराबर व्हडा संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी उडास करतांव आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या येज्या वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावणीची खाखोळ कर. तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फरजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाचे माये संगाती भगवन जुजे तुजो पोते भगवन जो अर्दोत भगवन जुजे वास सान लोक आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर स्वासाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगाता म्हणया. आमचे बाबा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां तुजी कुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बदोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वटी पुत्रनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 146 146. Soumya, Barvaso.
सो कसले संकाला झाल्या रे वारे वादळ भोवती उठल्या रे फांकय उसवाड येन मोचे तुझो तुझे सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रस्रो रक्षक तू दैत्योसो जीण येसूसा दैत्योसो सुरोतर पयणार हांव वसल्या रे कांटे गुंटे कितली मेळ्ळ्या रे दिश्कार सोना के दीस तुझे वयरी वाट पापान दैवर पावची तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रस्रो रक्षक तू दैत्योसो जीण येसूसा दैत्योसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रस्रो रक्षक तू दैत्योसो जीण येसूसा दैत्योसो प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या नोवेनाच्या बागी दिसा तुज्या आपोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेविल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवोवची तान आमच्या काळजान चडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगोटूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. तकली पागोवन हो संभ्रमीक आशिर्वाद घेवया. सर पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारू. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. देखन बसात मोगाळे भाव भयणो, ह्या पुणतळार सांजुजे वास बापा मुखांत्र देवाचें बरें पोवन जोडूंक आयल्या तुमकां समेस्तांक ह्या पूण शेत सरेक्तर मनात ह्या सिसिरे बेल्लो बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो उपकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयल्ले इरादे सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें मुक्ती पोवन चलोवन व्हेल्ले मनादीक आल्वीन डिकुर्ना बाप आमकां हर एकल्यांक परिचीत
आज हांगासर ही सुवातेर तुमी बसतात जाल्यार आकाकारान ते जावन आसात. ह्या पूर्ण शेताचे शिल्पी ते. हांगासर गुडो आसलो ह्या अंताक हाडूंक ते कारण जावन आसात. आनी हांगासर भक्ती पोवन चलोवंक आनी हे एक यात्रेक शेत जावच्याक तांणी काडली मिनात भोव होगळीक एक फावो जाल्ली. देखून 7 वर्सां तांच्या अवधेंत हांगासर ह्या सुवातेचे बरेपण तांणी पळयल्लें आनी त्या वेळार ह्या शेपांत हे एक पूर्ण शेत बांदलें भोव वर्तें तांचें साधन जावन आसा. पूर्ण शेतांत ताणें केल्ल्या बरेपणाचो उडास आमी हाडटा आसतना प्रत्येक रितीन फिरगजेचो लोक ताका मोगाचो आनी ती ताका मोगाची आनी हरयेकले ताचे थंय बरेपण दाखोवन आसात. हांगासर येवन हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक जाय म्हूण तांचे लागीं विनंती केल्ल्या वेळार आदल्या फावटी जुलय म्हयन्यांत तांणी येजे आसले. तांच्या भलायके नेमती हांगासर येवंक तांकां साध्य जावंक ना. परत हांव तुमकां तिळसिता म्हणून गेल्या त्या हप्त्यांत 2 हप्त्या आदीं तांणी म्हाका तिळसिल्लें आनी हांगासर ते आज आयल्यात. प्रस्तुत कुलशेकरांत अशा व्हायट हावज संस्थेंत तांची आत्मीक सेवा दिवन आसात. मोगाळे याजाक बापानो तुमी आमकां मोगाचे भोव सादे चुरूक आनी सुटसुटीत आयच्या दिसा आराधना मुखांतर जेजू सवें संगतपण तुवें दिलां आनी ह्या मारिफात तुमी मागण्याचे याजाक म्हणलें आमकां दाखयलां. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मारिफात आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला आनी मागूंक कुमक केल्या. हांगासर अशा सर्व भक्तिकांच्या नांवान ते सबरिया पुणशेत सरेक्तर मनादीक आसिसी रेबेलोच्या नांवान तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावाक सर्व बरें मागता. तुमी केल्ली हांगासर केल्ली सेवा मानून घेता. तुमकां आभारी जावन आसा. परत तुमकां देव बरें करूं. We have a Mr. Pilgrim from Sri Lanka. Kindly stand. Pilgrim from Sri Lanka, yourself. Yes. Hearty welcome to you to this shrine. Rector of this shrine kindly offer a candle. श्रीलंकादावन यात्रीक हांगासर ह्या पुणशेताक आयला. ताचें नांव कळीत ना. ह्या पुणशेत सरेक्तर तांकां मानाची वात दिवन ह्या पुणशेताक येवकार मागला. देव बरें करूं. कुमसरा संगतपण आनी कुमो केले फरंगी पेटे कोयंताच्या आजाक मानादीक दिलराज बाप आनी मानादीक मनोहर तुमकांय देव बरें करूं. पंदारांचें मुखेलपण घेवन सो माने सैमन पायस तांकां संगात दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या माने विवियन ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मलाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सह सिब्बांदे देव बरें करूं. सांजू जेवास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादा मागता. मोगाचे सेवेर पिरांतपाचें मुखेलपण घेतल्या सांतांतोन अर्कान वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू जेवास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा कार्मेल सैबीन कुर्नाड वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर स रितीन सेवा दिल्ल्या दिवच्या इगर चडून पुसून नितळ करच्या. मिसाक सर्व रितीची तयारी करच्या. दान मिसां घेवन कुमो करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वासाप वसच्या आनी जमो करच्या. दाना रुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीने हाताक हात दिवन वावर करच्या. सांजू जेवास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजू जेवास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां आमी मागता. तुमकां परत देव बरें करूं म्हणटा. कळवणी ह्या परी आसा. भलायकीचे तपासणी करच्या. फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतर आसा. ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपां वाचूंक कशी व्हरतलें. शुक्रार आराधन सुरू जावचे पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. सांजू जेवास भक्तिकांच्या WhatsApp ग्रुपाक नांव भरती करूंक कोणाक खुशी आसा तर तुमची WhatsApp नंबर नांव आनी गांव बरोवन दफ्तरांत दिवचें. हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसरां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक आमच्या फिरगसगारांनी तयार केलें जेवण. हप्त्या मदें पुणशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तूं खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां
आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिवयेत तुमचे कुशेचें दान आमी मोगान स्विकार करतले. ह्या वर्सा सांत जुजेवासाची वार्षिक परब डिसेंबराच्या म्हयन्याच्या 6, 7 आनी 8 तारखेर शुक्रार, सोनवार आनी आयतारा दिसा तिनी दीस अमरनाथ करून दवरा. सांत जुजेवास बापाच्या भक्तिकांक तिळशिया हांगासर हजर जाया, फेस्तांत वांटो घेयात आनी सांत जुजेवास बापा मुखांतर आशिर्वादां जोडात. आनी ह्या बाबतीन डिसेंबराच्या 1 तारखेर ओजाच्या पुरशांचो संभ्रम इगर्जे तावन 3:30 वरां आसतलो. ओजें हाडूंक खुशी आसलें मोन आसल्यांक स्वागत. तुमी ओजी हाडून 3:30 वरार फिरगजीच्या ग्रावंडार पावचें. तुमकां मुखल्या दिसांनी चडीच विवार आमी दितल्या. गेल्या त्या हप्त्यांत फादर रॉमन पिंटोची रेतीर हांगा आसली. व्हडा संख्यान जायतो लोक हजर जाल्लो आनी बरें पोंद जोडलां. सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. भायर मार्गार एक आधार कार्ड मेळ्ळां. त्या आधार कार्डार नॅन्सी डिसोजा म्हणून नांव आसा आनी काटी पडला एड्रेस आसा काटी पडला हांगासर म्हणून हांगासर आसा तर उपरांत म्हाका येवन मेळचें आनी हें आधार कार्ड व्हरचें भोव गरजेचें. आधार कार्ड जावन आसा नॅन्सी डिसोजा म्हणून आसा हांगासर जॉन डिसोजा एड्रेस काटी पडला मंगळूरू दक्षिण कन्नडा म्हणून हांगासर आसा. उपरांत येवन हें आधार कार्ड म्हजें लागचें व्हरूंक तुमकां आमी तिळसिता. हांगा येवंक नंतर आधार कार्ड आसतलें आमच्या स्टॉलांत आसतलें तें घेवन वचचें. आयच्या दिसाच्या जेवणाच्या बाबतीन दान दिल्लें ह्या परी आसा. सेवरीन डिसोजा रांदवय दान दिल्या. हांगासर मुखार येवन मानाची वात प्रधान याजकां स्विकार करची. नांवां आपयत आसतना मुखार येवचें दान दिल्ल्यानी आनी गेल्या त्या हप्त्यांत दान दिल्यांत नांवां तुमची आपयल्यान तरी तुमी नाचल्या तर दान दिलां तर मुखार येवचें. मनाची वात स्विकार करची. रांदवय दान दिलेल्यार पदाव सेवरीन डिसोजा, ग्लेन्सी एन्सल डिसोजा बोरीमार 10,000 रुपये, नांव नाका मनयकल्यान बोळा तावन 500 रुपये, फिलोमिना पायस विटला तावन 1,000 रुपये, जॉन आयरीन डिसोजा पाणीर 500 रुपये, शनन पिंटो पाणीर 1,000 रुपये, दियोगो फेर्नांडीस गोवा 1,000 रुपये, प्रज्वल अश्विता लोबो फजीर 5,000 रुपये, डेरिल प्रकाश डिसोजा 25 किलो तांदूळ दुबाय हांगासर आसा तर येवचें. देस बरें ह्या पुनशेताच्या बरेपणा खातीर दान दिल्लें. मेरी लोबो पुत्तूर 10,000 रुपये, मारिनो ग्रेशियस गोवा 5,000 रुपये. दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना मनाची वात वांटल्या मोगाळे याजाक बापांक फादर एल्विन डिकुनाक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या गमना परत एक पटी आमी दवरता. गेल्या त्या हप्त्यान दिल्ली रिक्षाची घुसपोड जाल्ली आमकां कळीत जाल्या. परत मुखल्यान बसोवन रिक्षार हाडटात म्हणली खबर आमकां मेळ्ळ्या. देखून तुमच्या गमनाक मुखल्यार रिक्षार बसोवन येनाकात दये करून तुमचे लागीं विनंती. देखून 14 जाणांक फाटल्यान बसयतात वडना पूण ड्रायव्हरा कुशीन इसल्यान बसोवन दये करून येनाकात. त्या रिक्षाक कांय बळ ना आनी आमची चडणी जावन आसा ह्या देवनी जावन आसा. ह्या वेळार वेच आसतना कसलेंच इन्सूर मेळचें ना, इन्सूर मेळना. देखून तुमच्या गमनाक परत आमी हाडटा. तुमी सक्कड देवान तुमी प्रोटेस्ट करियात पूण मुखल्यान बसोवन येनाकात दये करून तुमचे लागीं आमी विनंती करता. तुमी बसल्यार तांकां सळगी जाता मागीर ते आडून येतात. वेळ जाता म्हणून तुमी बसतात मुखल्यान आनी थोड्यांनी आमकां येदोळूस तिळशिलां आमकां बेन दिसता म्हण पूण बेन दिसता जाल्यार आमी कांय करूं जायना. तुमी तुमची जागृताय करी जाय. आमी थंय येवन पोलिसांचें काम करूंक जायना. देखून तुमकां आमी तिळसूंचे मात तुमची जागृताय तुमी करा. तुमच्या जिवाची जबाबदारी तुमकां आसा. देखून परत आमी तिळशिलां येदोळ म्हणसर कळसलें अनाहूत घडूं ना आनी अनाहूत घडोवंक सांत जुजेवास बाब सोडचो ना. तरी आमी आमची भलायकी सांबाळी जाय. आमचे थंय आमी जागृताय सांबाळची चड गरजेची. तुमकां परत सोमेस्तांक देव बरें करूं. नोवेनाक उबी रावात.
बापा ओगला पाणी तुका कृपा मागून दी बापा विघ्नासाठी नाका देखन बसात मगाळ भावा बहिणीनो हप्त्यामध्ये हांगासर येवन त्या सवां तुमी घालतात जुजे वास बापाच्या मजतीन तुमकां मेळटा म्हणून बरोसो दवरून अर्गां पाठयतात तुमी बरयली ते सवां थोडी ते सवां म्हाका खंयची भास म्हूण कळना वाचूंक बोर कश्टांची जाता इंग्लीश भाशेंत बरयल्या जाल्यार ती इंग्लीश भास लंडनची बरी जाता जाल्यार कळीत आसली वाचूंक जाल्ली हांगासर मनशान केल्यान बरयल्यान वाचूंक कळीत नातली देवाक कळीत आसात सांजो जे वास बापाच्या पांया तळा समर्पित हांव सर्गीचो बाप तुमी मागल्लें तुमकां फोव करून दी म्हणलें आमचो बरवसो आनी पातयेनी जावन आसात तुमी बरयल्ली थोडी कळीत आसली जाणा जाल्ली हांगासर आसात अर्गां ते समा ह्या पर्यंत आसात एकल्या PUCन टॉपर मार्क्स येवन पास जाल्ल्याक CETन बरे मार्क्स मेळोवन BSc नर्सींग करूंक लागींच बरी कॉलेज मेळ्ळ्याक ड्रायव्हिंग टेस्ट पास जाल्ल्याक चिंतल्लें काम बऱ्या तरान जाल्ल्याक येदोळ मुनासर बऱ्या भलायकेंत राखून सांबाळून व्हेल्ल्याक पयना वेळार सर अनवरांतले राखून व्हेल्ल्याक घर बांदपाचें काम चिंतल्लें बरी मुंदारून आसल्या खातीर दोळ्यांची दिश्ट मेळिल्ल्याक बरें काम भायल्या गांवांत फावो केल्ल्याक हात दूक गूण जाल्ल्याक घर बांदूंक फावो केल्ल्याक सर्व पिडेशिडेंतले कश्ट अनवरांतले राखल्याक बरी भलायकी फावो केल्ल्याक घरांत समाधान फावो केल्ल्याक कार ड्रायव्ह करूंक धैर्य मेळिल्ल्याक अर्गां दितात ते सवां ह्या परी आसात 5 जाणांनी बरी सैरीक मेळच्या खातीर आनी 5 जाणांनी बरें काम मेळच्या खातीर शिरांची पिडा आंग दूख पोटाची समस्या किडनी समस्या गूण जावंक 14 जाणांनी तकली पडापड गूण जावंक मायग्रेन समस्या परिहार जावच्याक माथ्याची पिडा गूण जावन दोळे दिसोंक पांयांची एलर्जी गूण जावंक दोंपार दूख गूण जावंक हाताच्या शिरांक बोळ मेळोंक शेळ कोंकली गूण जावंक तळ्यार आसले फोड गूण जावंक दमबांचें गूण जावंक आवय बापयक भुरग्यांनी विधेय जावन चलोवंक भुरग्यांनी मोबायल सोडून बरें करून शिकोवंक राग आनी हट उणो करूंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत आनी शिकलें उगडास दवरची सकत एका भुरग्यान इस्कोलान टिचरीन शिकयलें बऱ्या तरान शिकून बरें अंक काडून पास जावंक एका भुरग्यान सारकें चलोवंक आनी उलोवंक फावो जावच्या खातीर परगांवांत अशें एकल्या बेगीन काम मेळोवंक आनी CV इंटरव्यू पास जावंक भुरग्याक शिकोवंक 10व्या क्लासीच्या भुरग्याक शिकोवंक बरी मत आनी शिकलें उगडास दवरची सकत जाग्याची समस्या इत्यात जावच्याक एकामेका भोगसून जियोवच्याक कॅनडांत आसच्या एकल्याक बरें काम मेळोवंक आवयची दूख गूण जावंक फस्ट PUCच्या भुरग्याक शिकोवंक बरी मत आनी शिकलें उगडास दवरची सकत बरें अंक काडून पास जावंक कुटुंबांत आसचें नासमाधान पयस जावन समाधान रास करूंक खोट खेज इत्यार्थ जावंक आनी दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक सबार तेंपात हांव मिसाक वचनातले एकल्या मिसाक वचोंक मत उजवाडावंक घर आनी जागो आक्रमण करूंक पळयवच्यांक मतीक उजवाड मेळोवंक दिल्ले पयशे आनी भंगार फाटीं मेळोवंक दुबायंत बरें काम आनी विजा मेळोवंक घरांत शांती समाधान आनी अडकळीतांत सुटका मेळोवंक एका चेडवाक मुखार खंयचे शिकाप विंसून काडूंक कुरपां मेळोवंक धरिल्लीं कामां पोंताक पावोवंक कृशीचेर आशिर्वाद पडोवंक बाबावा मदें आसचो मनस्सा पयस वचून एकामेका मोगान जियोवंक एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक आंगार आसली कीड आनी खोरोज एलर्जी गूण जावंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक बोलेरो गाडी बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक आनी लोन फारीक करूंक एकल्याक मानसीक पिडा आसा ती गूण जावंक 2 म्हयन्यां जावन आसली फाट दूख बेगीनच गूण जावंक पेंकाड दूख आनी किडनी समस्या बेगीनच गूण जावच्याक चौगा कुटुंबांतल्या सर्व सन्या बरी भलायकी संतोष आनी घरांत शांती समाधान मेळोवंक एलर्जी शेळ कोंकली ताप दोळे करचोंचे उणे जावंक आनी गूण जावंक खाजार जावन 7 वर्सां जाल्ल्या एका खाजारी जोड्या भुरग्याचे देणे फोवो जावंक 5 जाणांनी फाट हात पाय पेंकाड दूख दोंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख फिट्स गूण जावंक मागलां 2 जाणांनी थायरॉयड पॅरालिसीस गँग्रीन फिट्स गूण जावच्याक BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर 2 जाणांनी तकली पडापड माथें दूख पेंकाड दूख गांठी दूख पोटाची शिरांची शेळ गूण जावंक 7 जाणांक भुरग्यांचे देणे फोवो जावच्याक आमाल पियोने सोडून घरांत शांती समाधानान जियोवंक BSc नर्सींग करून गव्हर्मेंट सीट मेळोवन बरें मुखलें शिकाप शिकच्या खातीर
कॅन्सर पिडेंत वळवळच्यां बरी भलायकी फावो जावच्याक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक दोगा जाणांनी विशेष गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्या. तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर फोड पडचे रावंक, तोंडार पडली मुंबरां वचून तोंड नितळ जावंक आनी एलर्जी गूण जावंक, जाग्याचे डॉक्युमेंट्स क्लियर जावंक, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುಣವಾಗಲು, एकल्याचे शुगर आनी गँग्रीन गूण जावन बरी भलायकी मेळच्याक, एकल्याक सगळे रीण फारीक करूंक फावो जावच्याक, एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान जावच्याक, हातापांयांक पुरासान येवचें गूण जावंक, एकल्याक सर विघ्नान वरां निवारण भलायके बरीत भुरगें फावो जावच्याक, एकल्याचें बे पयस जावंक आनी पिडा गूण जावंक, SSLC शिकचे एकल्या बरे मार्क्स काडून पास जावंक, एकल्याचें शुगर लेवल मेंटेन करूंक आनी खाण सारकें आयकूंक, घर बांदपाचें काम बेगीन पूर्ण जावंक, तेका 3 वर्सांच्या भुरग्याक सारकें उलोवंक जावंक, परीक्षेचें टेन्शन उणें जावन PUC परीक्षेंत बरे अंक काडून पास जावंक, एकल्यान कुटुंबांत माया मोगान जियोंक, एक दोगांक BP नॉर्मल जावंक, दुस्मनांतले राखून व्हरच्याक, एकल्याचो दुबाव पयस वेच्या खातीर आर्थीक अडचणांतले निवारच्याक, एकल्याचें घर बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, युरोप प्रोसिजर बेगीन जावन वर्क परमीट मेळच्याक, शुगरा वरवीं ऑपरेशन जाल्ल्याक बरी भलायकी मेळोवंक, 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, फाटीं कोणाचें ऑपरेशन जाल्ल्या एका मलगड्याक बरी भलायकी मेळोवंक, कॅन्सरा वरवीं कश्ट जाल्ल्यांक तेका जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक, ह्या पूर्ण तळेच्या बरेपणा खातीर जेवणाक कुमोग करच्या, दान दिवच्या सर्व दानी खातीर जेवण रांदूंक कुमोग करच्या, हर एका वाड्याच्या संद्यांक भक्तीपवन बोलो सरोवन व्हरच्या सर्व याजकांक आनी हांगासर सेवा दिवच्या सर्वांक देव राखून दी, सांबाळून दी. जुजे वास बापा मुखांत सर्गींची विस्तार आशिर्वादां फावो करून दी म्हणून आमी मागता आसतना आमच्या पुनशेताच्या रेक्तर असो ताळो दूख कोंकली गूण जावच्या खातीर प्रत्येक रितीन एक आमच्या बापा, एक नमान मरी, एक आनंद बापा दिंबी घालया, हात वयर करया आनी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव तुजी रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी स्नेवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा दे तसोत आनी सदां सर्वता आमेन. ह्या पुणतळाची विशेशता दिंबेर पडून मागल्लें आमी जोडून घेता. कोणाक पळय दिंबी घालूंक जाता दिंबी घालया आनी पातयणी दर्या आमी मागल्लें हांगासर सगळ्यांनी सांगाता मेळून मागचें आमकां लाभतलें म्हणून. बघेवन जुजे वाजाची लदीन सुमिया काकूत आमची कर, सुमिया काकूट आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूट आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, काकूट आमची कर, देवपुता संवसाराच्या तारोका, काकूट आमची कर, देवा पवित्र आत्म्या, काकूट आमची कर, संतिसिमा त्रिनादी एकाच देवा, काकूट आमची कर, गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, दुबळेकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पसरयल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, श्रीलंकान दगदवणेक संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, मुरये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मुरये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, भिकारेच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाचोन वेच्या कथोलीक बावडत जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, कोंताचे भक्तीपणादान मुरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाचेर बावर दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्टांवार धैर्यान सुचल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, भावार्थ सोडून पयस गेल्ल्या शेडयांक एका गवळ्या काल हिण्यान धाडूंक वावरल्या
सांजुचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले बगूस आमकां इसमिया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले दयेनायक आमकां समया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले काकुळट आमची कर नवेनांचे मागणे ये सांजुचे वाज तू आमचो शरती जावन आसाय आणि सर्गीन तावन देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेंत मेलफांग तेच वटेन आमी सलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुचे वाज देवाच्या मोगान तुझे काळीज पेटतले तुज्या जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजार लोकां वांटच्याक तूं सुडसुडी जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट भोगलेली सरशी तूं दवलोय तांकां जिविताचे उतर परगट करून सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरसन चल्ले म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजाने किर्लात घाल देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेलेच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजाक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरिफा शिकयले आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्यां पिडेस्ता आनी कश्टांतले तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळसो केलोय आज सर्गराजांक देवा संगी तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दीस आमचे तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जीवन तुका उक्ते करता आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमचे पसो देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजा पसो देवा लागीं विनंती कर कितें आमकां लाभा जाय कितें म्हाका मेळा जाय कितें हांवें मागलें म्हज्या घरा घेवन वचा जाय ही घडीभर आमी मागया सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत तावन कितेंच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पसातावन आमकां राखून व्हर बावरता काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलूंक मोरयेमेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरान ससनाक जिवचे भाग आमकां मेळशे कर आमेन बऱ्या भलायके खातीर तशेंच जो कोणें आमच्या लागीं तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां तांच्या बऱ्या भलायके खातीर पिडेस्तां खातीर आमी मागया सोम्याचे नांवी आमचो आदार आनी रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचेय सुवें आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडल्यांतय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपल्या जिणये आनी मोरणान जायतीं अजापां करून ती सुमावाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवी सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बावार्थ तूं वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें आमकां निवार हे घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमच्या सोवें आसो तुमचेय सुवें आसूं प्रार्थुया आज सांजुजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोश एका देवातावन येता तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो आमेन
सांजुजेवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडयेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटून ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं. आमेन. सांजुजेवास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवी सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बासयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट सोडून ससनाक संतोश भोगूंक पावूं. आमेन. आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवें आसूं. आमेन. Sanzuzewas Bapa, Ogla Pani Mantuka, Kurpa Magundi Bapa, Vigna Saninaka. Jesus socorro, tushi saloy, sandesh daso, prasar keloy, vignan varan, kashani dukan, dubla datya moga adatu vendiloy, Sanzuzewas Bapa, Ogla Pani Mantuka, Kurpa Magundi Bapa, Vigna Saninaka. सर्गीच्या वाटे चलोन शिकन, पाताळ चढून आधार लावय, सोडून दी कृपा, दी आमकां उर्बा, माया मोगान चलोन जग मागून दी कृपा, Sanzuzewas Bapa, Ogla Pani Mantuka, Kurpa Magundi Bapa, Vigna Saninaka. Zuzewas Bapa, Magnaw Mesa, Sufol Korun, Mogamisa, Devachi Kushin, Ami Kazonjan, Devi Kurpa Magundi Mulalim Magnaw, Sanzuzewas Bapa, Ogla Pani Mantuka, Kurpa Magundi Bapa, Vigna Saninaka, Vigna Saninaka. मोगाळ Putra Somen, Ankar Muri Ashirwadi Ankar. Sanzuzewas Bapa, Amapasat विनंती कर. भगवंत कृष्णाचे कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.